अपडेट बुलेटिनात, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यू न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। दिसभरात कितें घडलें हें आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान धाकटोसो एक नियाळ दितात। आतां आमी पयलीं वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट। सुशांत, वीज दरवाड करपाचो सरकार वीज खात्याचो सद्याक यत्न चालू आसा आनी हे वीज दरवाडीचेर लोकांचें मत जाणून घेवपा खातीर सरकारान काल पणजे आनी आयज मडगांवां जनसुनावणी दवरिल्ली। आयचे मडगांवचे जनसुनावणेक लोकांनी हे वीज दरवाडीक खर विरोध केला। वीज खातें खंयच्या आदाराचेर वीज दरवाड करपाक सोदता असो प्रस्न थंयच्या लोकांनी अधिकाऱ्यांक उपरासलो। डॉमेस्टीक वापराची वीज वेवसायीक वापरतात आनी ताचो फटको डॉमेस्टीक जे वीज वापरतात तांकां बसता। काय वेवसायीक जाल्यार डॉमेस्टीक जी आहा ती लायट वापरतात, ताका लागून सर्वसामान्य लोकांक ताचो फटको बसता। हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। काय आयस्क्रीमवाले जाल्यार आपले जे खंय रेंटाच्या रुमाक रावतात थंय व्हडली व्हडली फ्रिजरां डॉमेस्टीक वापराचे हेका लायतात आनी ताचेर कोण पळयना। आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सांगपाक लागले जाल्यार तांचें काम कितें अशे तरेचो प्रस्न थंयच्या लोकांनी उपरासलो आनी वीज दरवाड खंयचेच परिस्थितींत जावपाक जायना अशी तरेची मागणी केली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार आयज काँग्रेसीन जे येरादारी खात्याचो जो संचालक आसा ताका घेराव घातलो। जे सेज आसात ते जिंदाल आनी अदानी सारकेल्या कंपन्यांनी फारीक करूंक ना, पूण येरादारी पुलीस मात जाग्या जाग्यार उबे रावन लोकांक तलावा दितात। सर्वसामान्य लोकांक तुमी पिट्टात आनी ह्या व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यां कडल्यान कोट्यांनी रुपयांचो सेज कित्याक वसूल करिनात असो एक प्रस्न काँग्रेसीन उपरासलो। कोणें सर्वसामान्य जो मनीस जो रस्त्या वयल्यान यो वच करता ताणें जर तलाव मारले जाल्यार तलाव भरपाचे न्हू। जो मेरेन येरादारी खातें ह्या व्हडल्या व्हडल्या कंपन्यां कडल्यान सेज वसूल करिना तो मेरेन लोकांनी तांकां प्रस्न उपरासपाचे की सेज पयलीं वसूल करात, उपरांत आमी तलाव फारीक करता अशें काँग्रेसीन म्हटलां। आतां हे जे सेजाचें प्रकरण आहा तें खंय मेरेन पावता, येरादारी खातें केन्ना मेरेन हो सेज वसूल करता तें पळोवचें पडटलें। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान सांगलेल्यो दोन्ही महत्वाच्यो बातम्यो तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। आतां आमी वचुया समिधा कडेन जाणून घेवया आयची महत्वाची। काल दिवचल मालात लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो कालोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो आनी देवस्थान समितीन असो निर्णय घेतिल्लो की गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल जे आसा ते घालपाचे ना आनी तेच प्रमाण ओनूय बी गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल थंय नाशिल्ले। दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणल्यार काल म्हापशा म्युनिसिपल मार्केटांत एक मारहाण प्रकरण घडलें। तें म्हणल्यार एक विक्रेत्या मदीं आनी गिरायका मदीं तांच्या मदीं वाद जालो, मारामारी जाली आनी हो सगळो प्रकरण जे आसा CCTV कॅमेरात कैद जाल्लें आसा आनी म्हापशा पुलिसांनी हातूंत एकल्याक अटक केल्ली आसा। ही दोन्ही सविस्तर बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनांक पळयात। गोबी म्हणली काय भुरग्यां सावन जाणट्या मेरेन लोकांच्या तोंडार सामकी रूच येता, पूण कांय जाणांचो ह्या गोबी मंचुरीच्या स्टॉलाक विरोध आसा। तर तुमी ही बातमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवची। आतां आमी वचुया गौरीशा कडेन जाणून घेवया आयची महत्वाची। ऊस उत्पादकांनी ऊस शेतकारांनी जे काल आंदोलन धरिल्ले पणजे आझाद मैदानाचेर येवन तांकां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलें सकाळीं की संजीवनी साखर कारखानो चालू करतलो म्हणून। त्याच्या खातीर जे तांच्यांनी आंदोलन चालू केल्लें ते तांच्यांनी थांबयलें आनी ते घरा गेले। सो रातभर ते तांच्यांनी आंदोलन थंय चालू दवरलें म्हटल्यार ते आझाद मैदानाचेर काल राविल्ले। सो ते आयज आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत घरा गेले। तांकां तेंची मागणी आशिल्ली एक तर संजीवनी साखर कारखानो सुरू करा ना तर इथेनॉल प्रकल्पाक तरी थंय सुरवात करा अशी तेंची मागणी आशिल्ली। पूण हें आंदोलन सोंपलें आनी ते घरा गेले। पूण दुसरे कडेन दुसरे मिना खणी वयल्यान आनी एक
आंदोलन म्हणजे लोक रस्त्यार देवले ते म्हणटा ते मये हांगासर. मयेच्यान जो रस्तो आसा केळबाय वाड्या वयलो थंयचे थळावे लोक रस्त्यार देवले. येरादारी जी आसा मिना खणीची थंय तेंच्यांनी तांकां खर विरोध केलेलो आसा. फाटीं 2022 मार्च म्हयन्यांत एक व्हडले थंयच्यान लोकांनी विरोध केल्लो. कांय जाणांक पुलिशेनूय घातिल्ले आनी मागीर तेंच्यांनी थळाव्यांनी मागणी केली की ही मिना खणाची जी येरादारी आसा ती आमच्या रस्त्या वयल्यान व्हरो नाका म्हणून तेंच्यांनी कोर्टान केस घातली. मागीर कोर्टान असो निवाडो दिलो की हांगासर येरादारी खातीर बंदी घातली. ही बंदी आसतना सुद्दां आतां परतून थंय जी येरादारी सुरू जाला तेका लागून थंयच्या थळाव्यांक थंयच्या भुरग्यांक धोको उप्रासपाक शकता म्हणून ते लोक आयज रस्त्यार देवले आनी तांच्यांनी जे मिना खणीचे ट्रक आशिल्ले ते आडयले आनी तांकां दुसऱ्या मार्गांतल्यान तुमी खंयच्यान येरादारी करपाची आहा ती करा म्हणून सांगले. ही 2 बातमी आशिल्ली. आनी तुमी आतां ह्या दिसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचो फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्ला तो पळयल्लोच आसतलो. लक्षद्वीप आयलंडाचेर ते गेले आनी तांच्यांनी फोटो घातले. तेंच्यांनी फक्त दर्याक पळयलो आनी एक व्हडली सुनामी अशी म्हणटा ती भारतांत येयली आनी ताचो विपरीत परिणाम जालो तो म्हटल्यार मालदीव्स हांगासर. कित्याक खुबश्या सेलिब्रिटींनी तेजेर प्रतिक्रिया दिली की मोदी जो लक्षद्वीप आयलंडाचेर गेला तेजे वयल्यान मालदिवा पेक्षा आमचो लक्षद्वीप आयलंड हा तो खूब सोबीत सुंदर असो आसा. तर हांगासर पर्यटनाक कित्याक वयचें न्हू. आनी हेच्या वयल्यान खंय तरी मालदिव्साच्या नेत्यांच्या पोटान खंय तरी दुखले आनी तांच्यांनी हेजेर प्रतिक्रिया दिली. तेंच्यांनी खूब मोदी सरकाराचेर किंवा इंडियाचेर भाश्य केलें की तुमी आमकां कशें कंपेर करपाक शकता, आमी कितें आनी तुमी कितें काय म्हणून. आनी खूब नाका नाकाल्ले शब्द तेंच्यांनी तेंच्या नेत्यांनी वापरले. आनी त्याच्या विरोधात बंड म्हणून हे खुबशे सेलिब्रिटींनी म्हणजे तो आसूं अक्षय कुमार आसूं, श्रद्धा कपूर, सचिन तेंडुलकरान सुद्दां मालदिव्सा पेक्षा आमचे लक्षद्वीप आयलंड आसा ते खूब बरें आसा, थंयच्या पर्यटनाक आमी चालना दिवया अशें म्हटलें. मोदीन अशें कांय भाश्य सुद्दां करिनासतना व्हडलो फटको थंय बशिल्लो आसा. इज माय ट्रीप जी व्हडली आमची देशाची व्हडली ट्युरिजम क्षेत्रांतली व्हडली जी भोंवडी करपी लोकांक थंय घेवन वचपी जी टीम आसा तेणी सुद्दां ज्यो फ्लायटी आसा 2,500 फ्लायटी तेणी रद्द केल्यो. 8,000 बुकींग आशिल्ली भारतांतल्यान मालदीव्स वचपा खातीर ते सुद्दां बंद जाले. तर हे मोदी सरकारान कित्याक केलें तर मालदीव्स न्हू फाटीं इंडियाच्या लोकांच्या विरोधात खुबशे लोक भाश्य करताले की भारत आमकां नाका, क्वीट एंटी इंडियाचे खुबशे आरोप जाताले. आनी हरशीं भारतान तांकां खूब मदत केला. थंयची डेमोक्रेटीक आसूं, आर्थीक म्हटल्यार इकॉनॉमीक, GDPक सुद्दां भारताचें खूब योगदान आसा. कोविडाच्या काळान सुद्दां आमी भारतानूच तांकां मालदीवसाक खूब मजत केली आनी हें आतांच न्हू 1988 साला पासून आमी तांकां खूब मजत करीत आसा. पूण तरी आसतना ते आमचे कडेन अशें कित्याक वागता हेजे कडेन प्रश्न येना. तर थंय 2 अश्यो पार्टी आसा म्हणजे भारतांत कश्यो 2 पार्टी आसा, भाजप तशेंच काँग्रेस, तशेंच थंय 2 पार्ट्यो आसा. एक मालदीव्स डेमोक्रेटीक पार्टी आनी दुसरी म्हटल्यार प्रोग्रेसीव पार्टी ऑफ मालदिव्स. आतां ही प्रोग्रेसीव मालदीव्स पार्टी जी आसा ती चायनाक सपोर्ट करता आनी ह्या वृत्ती खातीर चायनाचो प्रभुत्व थंय चड आसा. आनी इंडियन ओशन रीम जी आसा ती आमच्या इंडियन ओशनांत मालदीव्स आसा. सो हे तेंच्या हातीन वयचें न्हू म्हणून खंय तरी सरकार आमचो प्रयत्न करीत आसा आनी राखपाक सोदता. सो आतां हो प्रश्न जालो मालदीव्स आनी लक्षद्वीप. आतां इंडियेचो आमचो लक्षद्वीप म्हणजे हेजी जी टक्कर आसा ती आमी मालदिवा कडेन करता. तर आमच्या गोंय सरकारान खंय तरी आतां भिवपाची गरज आसा. कित्याक मालदिवा कडेन टक्कर करपी लक्षद्वीप सर पर्यटन थंयच वचपाक लागले जाल्यार गोंयाक खंय तरी हेजो फटको बसपाक शकता. म्हणून आतां जाता तितले बेगीन गोंय ट्युरिजमान खंय तरी आमकां चालना दिवपाक जाय. आमचें पर्यटन थळ खूब मजबूत करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गौरीशान आमकां 2 बऱ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. काल तुमी पळयले आसतले ऊस उत्पादक जे शेतकार आसात तांच्यांनी आझाद मैदानार येवन आंदोलन केलें. काल पुराय दीस आनी रात तेमी एक करून त्या आझाद मैदानार आसलेले. आयज सकाळी तांचें शिष्टमंडळ वचून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. ताच्या उपरांत तांकां मुख्यमंत्र्यान उतर दिला खंय फुडल्या वर्सा संजिवनी साखर कारखानो जो आसा तो सुरू करतले म्हण. सो तुमी ह्यो मुजरत 2 बातम्यो 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो. आतां आमी संजना कडेन वचुया, संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. आयच्यो ज्यो 2 बातम्यो आसा त्यो खेळा वयल्यो आसा. एक म्हणजे पयली अभिमानाची गजाल. गोंयचो आर्यन पाटील हाका नवी दिल्लींत जाल्ल्या 67व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्तींत 200 मीटर बटरफ्लाय पेंवपांत रुप्या पदक मेळिल्लें आसा.
आनी दुसरी जी बातमी आसा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत जाल्ले कार्यावळीक राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार भेटयला. बॅडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी आनी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हांकां खेळरत्न भेटयले. जाल्यार भारतीय स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी सयत 26 खेळगड्यांक अर्जून पुरस्कार भेटयल्ले आसा. आनी पुरस्कार फावो जाल्ल्या हेर खेळगड्यांची नांवां अशीं आसा: ओजस प्रवीण देवतळे, आदिती गोपीचंद स्वामी, श्रीशंकर एम पारुल चौधरी, मोहम्मद असामुद्दीन आर वैशाली, अनुज अग्रवाल, दिव्यकृती सिंग, दीक्षा डागर, कृष्णा बहादूर पाठक, पुकारापम सुशिला चानू, पवन कुमार आनी हेर जाणांक खेळा पुरस्कार भेटयल्ले आसा. संजनान आमकां स्पोर्ट्साची बातमी सांगलेली आसा. ते बरें आवडीन स्पोर्ट्साच्यो बातम्यो करता. तुमी ही मुजरत साताच्या बुलेटिनान पळोवची. आतां आमी वचुया रश्मी कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट. उषा, ही बातमी सांगतना दुख्खूय जाता आनी गोंयान अशें कित्याक घडटा, जावं भायले लोक जे गोंया भायले जे आसात ते गोंयान येवन असले क्रायम कित्याक करता हो प्रस्न तयार जाता. आंगार कांटो हाडपी ही घडणूक ही काल जाल्या. 7 तारखेक टू बी व्हेरी प्रिसायज मध्यान राती आपल्याच चेड्याक म्हणजे स्वताच्या चल्याक मारपाचो जितो 4 वर्साच्या भुरग्याक एका आवयन आपल्याच भुरग्याचो जीव घेतला आनी कांटो काडला. तर आनी रिजन इतले म्हणजे वायट आसा की घोव आनी बायलेचे संबंद बरे नसले म्हणून ह्या कारणा खातीर ते भुरग्याचो जीव घेतलो. तर जीव घेवपाचें कारण कितें जालें, तेंचो डिवोर्स जावपाचो आसलो. आतां डिवोर्स जाताना एक कोर्ट मदीं टायम दिता भुरग्याक. सो तो भुरग्याक पळोवपाक जो बापूय आसलो पळय तो इंडोनेशियाक आतां सद्या कामाक आसा. तो बापूय दर आयतारा येतालो आनी आयतारा भुरग्याक पळोवपाक मेळपाक जायना म्हणून ती भुरग्याक आपल्या लिपयताली बायल. लास्टाक त्या बायलेन म्हणजे त्या आवयन आपल्याच भुरग्याचो खून केला. ही आंगार कांटो हाडपी घडणूक गोंयान घडल्या. इमॅजीन करा, 4 वर्साचो भुरगो, रक्ताचे स्टेन्स दाग त्या हॉटेलान मेळ्ळ्या. ही घडणूक जाल्या शिकेरे कांदोळे आनी ती बायल गोंयान येयली 6 तारखेक म्हणजे न्यू इयर सेलिब्रेट बी करून येयली आनी गोंयान येयली 6 तारखेक. 7 तारखेक तिणें आपल्या चेड्याक मारलो, 4 वर्साच्या भुरग्याक. तिचे रक्ताचे दाग मेळ्ळे. म्हणजे इमॅजीन करा त्या भुरग्याक कसो मारला आसतलो 4 वर्साच्या बाबड्याक. आनी तेच्या उपरांत मध्यान रात्री ती डायरेक्ट मंगळाराक वचपाक भायर सरली. सो ही घडणूक जी आहा ही खूब आंगार कांटो हाडपी आनी अशी म्हणजे अश्यो घडणुको गोंयान जावच्यो न्हू अशी बातमी आहा. पुलिसान ताका अरेस्ट केला कर्नाटकान. आनी ती बायल इतली उच्च शिक्षीत बायल, शी CEO ऑफ अ स्टार्टअप इंटेलिजन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साची. सो अशी उच्च शिक्षीत मनशां जेन्ना अशें क्रायम करतात आनी हिनियस क्रायम करतात तेन्ना कितें म्हणप असो प्रश्न चिन्नात. आनी आमच्या गोंयाचें नांव हेच्या खातीर साबार वेळा पिड्ड्यार जाता. सो ही खरीच धक्कादायक घटना आसा. ही फूल बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. हांव चड डिटेलान वचना पण ही बातमी तुमी नक्कीच पळोवची. आनी म्हत्वाचें म्हणजे एका बायलेन हो क्रायम केला पण तुमकां आमच्या पत्रकारितेच्या सायडीन सांगप जालें जाल्यार आमचे वर्षा आश्वेकर आनी स्नेहा हसोटीकर ही प्रॅक्टिकली ऑन फिल्ड भोंवल्या. ह्या बातमेचो फूल फॉलोअप केला. हो रिपोर्ट आमी ज्या तरेन तुमकां मांडटात म्हाका दिसता आनीक कोण मांडूंक शकना अशा तरेन आमी तुमकां मांडला. सो बायलांच्या पत्रकारितेन एका बायलेन केल्लो क्रायम कसो दाखयला तो मुजरत तुमी पळोवचो. येस उषा, ही एक बातमी आसली. रश्मीन जी म्हत्वाची बातमी सांगल्या आयच्या दिसाची जी खरीच आंगार कांटो हाडपा सारकी आसा ती तुमी मुजरत साताच्या बुलेटिनान पळोवची. तशेंच जे प्रियोळ मतदारसंघात येवपी बेतके मुळावे भलायकी केंद्रांत जी सामकी जो बुन्यादीचो फातर फाटली 2 वर्सां घालून दवरला पण आजून थंय नूतनीकरणाचें काम चालू केल्लें ना. थंय तसो दोतोरांचो आनी नर्सीचोय उणाव आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार मुळाव्यो सुविधाय सारक्यो ना. सो लोकांची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन मुळाव्यो सुविधा तांकां उपलब्ध करून दिवच्यो आनी जे नूतनीकरणा खातीर बुन्यादीचो फातर घातला तें काम बेगोबेग सुरू करचें. कॅमेरामॅन यश सयत हांव उषा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार. तुम्ही जाणाच आसतले इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आतां गोंयांत जावपाचें आसा. 7 ते 13 जानेवारी मजगती हे पर्पल फेस्ट जातले. तर ह्या पर्पल फेस्टाक मेन म्हत्वाचे जे मनीस आमचे बरोबर आसा, मंत्री सुभाष फळदेसाय.